गोंय राज्याक बेळगाव सावन भाज्यांची पुरवण जाता देखून फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांणी बेळगाव बाजाराक भेट दिवन भाज्यांच्या दर्जाची तपासणी केली। सर आयज तुम्ही हांगासर बेळगांव वचोन म्हणजे जी गोंयान भाजी येता ताची सर वचोन तुम्ही म्हणजे पळोवणी केले एक्झॅक्टली म्हणजे कितें केले आनी कितें सांगतले सर हाचे बद्दल? गेले काही दिवस अवेळी पावस पडल्यामुळे काही आपले सप्लायर आहात न्हू तेंच्यांनी तेंची भाजी हांगासर गोंयांत जी येताली ती बरी क्वॉलिटीची नासली। ओके आमी तांकां खूब फावटी हे केले शिटकावणी दिली, पण तेंच्यांनी निमित्त सांगलें की अवेळी पावस पडल्यामुळे पीक नश्ट जाल्लें आहा म्हणून ती क्वॉलिटी बरोबर येत नासली। पण आयज आमी जेन्ना विजीट दिली तेन्ना ती परत क्वॉलिटी बरी सुदारलेली आमकां आढळ्ळी। हां आता क्वॉलिटी व्यवस्थित आसा अशें दिसून येयला। ओके म्हणजे एकंदरीत जो पयली नियाळ घेतलेलो त्या पद्दतीन अशें ना आता क्वॉलिटी बरी येवपाक सुरू जाल्लेली आसा आनी ह्यान फुडें सुद्दां क्वॉलिटी बरी येतली।